फास्ट आमी मुवमेंट करूंक शकले आनी ह्या कामाचो शुभारंभ जाता आसतना हांव कॉन्ट्रॅक्टराक इतलेच निर्देश दिता की हो एक मुख्य रस्तो आहा ह्या गांवांत वचपाक, वावटी वाटादेव हो एक मुख्य रस्तो आनी ह्या जर कामाचो हांगासर शुभारंभ जालो तर लोकां कडेन एक सहकार्याची भावना घेवन आमी मागता लोकां कडेन की जो पर्यंत हें काम चलतलें तें ताबडतोब तो करतलोच काम, पण जो पर्यंत काम चालू आहा तो पर्यंत मातशी समस्या जी चलतली ही दुसरी आमकां ऑल्टरनेटीव वाट सोदून काडलेली आहा. ते वाटेन लोकांनी वयता आसतना कडकड करचे न्हू आनी ह्या कामाक सहकार्य करचें अशें मागता. आनी जें काम ह्या भागांसून आयज घडोवन हाडलेलें आसा, आयज जें काम जाता म्हणून हांव योगेश पेडणेकर आनी सगळ्या पंचायत मंडळाचे आभार मानता. जायनासलें पण आतां अशें जाल्लेलें आहा की हे फाटल्या 5 वर्सांक उदीक कंटिन्युअस पावस जवळ जवळ 10 दीस 8 दीस पडल्या उपरांत हांगा इतकें उदीक भरता की ह्या घरांत फाटली 3-4 घरांनी सबंद उदीक भरता आनी फुडल्यांतल्यान भरोन फाटल्यातल्यान भायर सरता. लोक येता वयता परत ती वाट लोकांक वचोंक मेळना. लोकांक तशें ड्रायव्हर्स घेवन तशें जवळ जवळ 3 किलोमिटर तशें येवन हांगा येवचें पडटा. सो आयज मोठो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जाल्लो आहा आनी हो प्रॉब्लम सॉल्व करपाक लागून आमचे आमदार मये मतदारसंघाचे आमदार आमकां खूब हेल्प केलेलो आहा. कित्याक फायल आमची ह्या प्रॉब्लमाक खूब अशी जाल्लेली आमदार सांगून आमदारांनी मनान घेवन तें काम केलेलें आसा. तशें आमचे सरपंच आमचे सगळे पंचायत मंडळ तशें आमचे अभिजीत जे जेई आहा तेंनी आमकां भरपूर सहकार्य केलेलें आसा आनी तेंचो सहकार्य आमकां असोच आसा फुडें. आनी आमदाराचो आमकां होच फुडें सहकार्य डेव्हलपमेंटाच्या कामाक आमदारान सांगलां की केन्नाय येवचें, कांयच हें ना पार्टी बिटी पळोवप ना, केन्नाय येवचें. आमदाराचे हांव खूब धन्यवाद म्हणटा की ह्यान फुडें आमदाराचें आमकां हेंच सहकार्य आसतलें म्हणून.